माझें नांव ज्योत्सना चुंबळकर। हांव हांगाच रावतां स्थानीक हांगसर घर आमचें। सो आमी हांगा केन्नाय पळयता येता तेन्ना सेंटराचेर केन्ना पोलिओ घालूंक भुरग्यांक तेन्ना एक जागो बी आसना। मागीर आमचें अशें कितें म्हणलें आतां सरपंचांचे हितून दिलें तेका आमी सगळ्याक सहमत आसा। तेणें तो खरेंच सांगलां कितें हांगसर कितें येयलें म्हणटा गुळयो मेळना आमकां ते पयस वचून हाडचें पडटा। 24 तास आमकां हांगसर एक डॉक्टर जाय पडटा। एमर्जन्सी केन्ना रातचें बी आसत जाल्यार आमकां सांखळे धांवचें पडटा। आनी एक एम्बुलन्स आमकां जाय, ती दुसरी सांखळेची एम्बुलन्स येता म्हटल्यार आमकां हांगसर मदीं ती रावता तें म्हटल्यार हांगसर पेशंटा वाट पळोवची पडटा। म्हणून तितले एक एम्बुलन्साचें हें जाय आमचें। हांव रामनाथ नायक, लोकल हांगासर स्थायीक हेल्थाच्या कुशीक रावता। आमकां हांगासर हेल्थाच्यो कांय प्रॉब्लेम्स आसा की आमकां एक म्हणजे फूल टायम असो दोतोर जाय डेली बी, एक नर्स जाय फूल टायम। कारण कितें आतां गाडयो बी येवपाक उशीर जाता। जर ताबडतोब कोणें हाडलो पेशंट जाल्यार ताका हें मेळना, ट्रिटमेंट सारकी मेळना। दुसरे प्रायवेट दोतोरा कडेन गेल्यार ते मेळना। तेन्ना हें मातशें अपग्रेड करून म्हणजे लोकांक त्यो सोयो उत्पन्न करच्यो किंवा एक एम्बुलन्स दवरपाची। आनी तो एक मेन म्हणजे तो फूल टायम दोतोर डेली डॉक्टर। बाकीचे काही गोष्टी आसा त्यो खुबश्यो आसा, त्यो सगळ्यो अपग्रेड करपाच्यो। नमस्कार, हांव सरपंच कारापूर सरवट पंचायतीची। हांव आयज हेल्थ सब स्टेशन कारापूर हांगा येयल्लें आसा। आमच्या लोकांची मागणी आसली की आमी आतां जर पळोवपाक वचत जाल्यार बिचोले हेल्थान तशेंच सांखळे हेल्थान भरपूर अशी गर्दी आसता। आनी जरी लोकांचे मागणी आसा की ही जी सोय आसा जी हेल्थ बिचोले हेल्थान दिता किंवा सांखळे हेल्थान दिता ती जर हांगा आमच्या कारापूर हेल्थ सेंटरान जर ही मेळ्ळी जाल्यार लोकांक खूब फायदो जातलो। आनी हांगा कशें आसा की ह्या हेल्थ सेंटरान दिसाचेच डॉक्टर अवेलेबल आसता 5-5:30 मेरेन। पूण लोकांची मागणी आसा आनी म्हाजेय बी मागणी आसा की जरी 24 वरां हांगा जर डॉक्टर आनी नर्स अवेलेबल जायत जाल्यार लोकांक आमकां खूब फायदो जातलो। कित्याक हांगा बसींचे गाडयांची बी खूब प्रॉब्लम आसा। आनी रातचें कशें आसा जरी इमर्जन्सी आयली जाल्यार एम्बुलन्साक लोक फोन करतले, ती येता एम्बुलन्स म्हळ्यार उशीर जाता। जरी हांगा जर इमर्जन्सी जर डॉक्टर असले जावं नर्सी असले जाल्यार आमी खूब लोकांचे जीव वाचोवंक शकता। आनी आमचे हेल्थ हांगा जे सब सेंटर आहा हेल्थ कारापुरा थंय आमच्या हेल्थाच्या फाटल्यान असो टोटल जागो जो आसा जो 2000 स्क्वेअर मिटर आसा। आनी म्हाजे मागणी आसा की आतां फंड अवेलेबिलिटी येवपाची आसा, तांकां फंड येवपाचे आसा। जरी ते फंड जे मेळटले ती जर आमी फाटल्यान जर एक बरें स्ट्रक्चर उबें केलें आनी लोकांक सुद्दां जरी एडमीट करपाची जर परिस्थिती आयली जाल्यार थंय जर तेंची जर सोय जायली आमच्या लोकांची जाल्यार खूब बरें जातलें। म्हणून हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागणी मागता की ही जी आमकां आमच्या लोकांक खातीर ही जी सोय जाय ती तुमी अवेलेबल करून दिवची, जेणे करून आमच्या लोकांक हेजो खूब फायदो जाता। कारण जरी कसले दुयेंसां येता, जोर येता, फाटल्या दिसांनी सुद्दां कोविडाची महामारी आयली तेन्ना सुद्दां जागो अवेलेबल नासलो, म्हणजे अवेलेबल जायना इतल्या लोकां खातीर। जरी हांगा जर ही जर सोय मेळटा आमच्या लोकां खातीर जाल्यार ती खूब बरी जातली। आनी हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणून मागता। जरी ही आमचे जर फुडाकार जर घेतली आमच्या मुख्यमंत्र्यान तशेंच आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान जाल्यार हे लोकां खातीर खूब फायदो जातलो। आनी आमी खरेंच तुमच्या खातीर खूब देवा कडेन मागता की आमची ही सोय तुमी करची। आनी त्या पयरूच आमची बसका जाली तेन्ना बी लोक स्पेशली म्हाजे कडेन आयले की सरपंच हे आमची जी आसा हे मागणे तुमी हे फुडें पावचे। म्हणून आयज हांगा येवन हांव लोकां खातीर हे मागणे मागता तेन्ना हांव मागता की हे मागणे लोकांचे तुमी पुराय करतले आनी हेजे फुडें ताबडतोब हेजो विचार करतले। कारण आमी जे आसा ती जनते खातीर आसा तेन्ना जनतेक जे कितें आसा तें आमकां दिवपाक जाय, ताका लागून हांव तुमचे कडेन ही मागणी मागता। देव बरें करूं। हांव लक्ष्मण गुरव, हे भोलवाडा कारापूर ह्या वार्डाचो हांव पंच। तर आमच्या ह्या वार्डान हेल्थ सेंटर आसा आनी हे अख्ख्या सबंद कारापूर गांवा खातीर तेजो उपयोग जाता। हांगासर ही जागा जवळ जवळ 2000 अदीक आसा आनी सुविधा पळोवपाक गेले जाल्यार तितल्यो ना। म्हणजे आतां जी लोकसंख्या आसा त्या मानान ती सुविधा कमी आसा। आमची ही जागा खूब आसा आनी पार्किंगेक हांगासर जागा आसा सुद्दां म्हटल्यार तशें कन्विनियन्स ना। कशें की ही समजा फुडली जी टोटल चोडा फुडली जी जागा आसा ती जर प्लेन केली हांगासर आनी जर केन्ना केन्ना हांगासर पल्स पोलिओ आसता किंवा खंयच्याय एकदां डॉक्टर येता, खंयच्या एक शेनवारच्या दिसा एक डॉक्टर येता एलोपॅथीक आनी हरशीं दिसा हांगासर आयुर्वेदीक आसता।
तर आठवड्यासून 2 ते 3 दीस समजा एक डॉक्टर हांगासर आसलो ॲलोपॅथीक जाल्यार त्याचो लोकांक खूब फायदो जातलो आनी गाडयो पार्किंग सारक्यो दवरल्यो त्या कारणान लोकांकूय त्रास जावचे ना आनी लोकांक जास्तीत जास्त जाता तितली सुविधा हांगा मेळची कित्याक तर आतां सरकारा कडल्यान आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की 60 लाख रुपया हांगासर सँक्शन जाल्ली आसा ती फायल करपाक जाय ती फायल करून समजा जर सुविधा जर वाडोवच्यो जाल्यो जाल्यार लोक येयल्या उपरांत तांकां चड जास्त लोक तेन्ना तांकां बसपा खातीर लोकांक सारके मागीर डॉक्टर एक जास्ती दीस येवन हांगासर तांकां सेवा दिवची तशेंच वखदां सुद्दां एक थोडीशी फ्री दिवपाक मेळटा जी बेजीक वखदां आसात ती दिवपाक मेळ्ळी जाल्यार मातशें बरें जातलें आनी जेणे करून आमच्या हे गांवांचे जे लोक आसात ते बारीक बारीक कामां खातीर सांखळे किंवा बिचोले वयताले ते सगळे हांगासर येतले तांकां चड पयस वयचे पडचे ना त्या खातीर एक एम्बुलन्सच्या खातीर सुद्दां आमी आमचे खासदार नॉर्थ गोवाच्या श्रीपाद भाऊ तेंचे कडेन प्रपोजल दिल्लो आसा ती सुद्दां मेळत आनी हांगासर जाल्यार आमकां त्या लोकांक सुद्दां हाडून ती सेवा दिवपाक मातशी बरी पडटली. नमस्कार. गोवा सरकारचे आरोग्य खातें इतकें बरें काम करता की ह्या बाबतींत शंका ना, पण काही असे गांव आहा ज्या पंचायती आहा त्या पंचायतीन आरोग्य खातें जें आहा ते खंय ना खंय तरी तेंची वेवस्था वाडपाक जाय. ह्याच बरोबर म्हाज्या फाटसून तुमी पळयता आसतले हांव सद्या कारापूर सरवण जे पंचायतीन कारापूर ह्या गांवान एक आरोग्य खातें आहा बऱ्यापैकी चलता. आरोग्याचे काळजी घेवपी डॉक्टर आसा, पण एक गजाल आहा की हांगासर जी टायमींग जी आहा ती सकाळची 1 ते 4 पर्यंत आहा. त्या बरोबर सॅटर्डे हाफ डे आनी संडे बंद. आता ह्याच हॉस्पिटलान सुमारे समजा हांगा तर एक 9,000च्या आसपास लोकसंख्या आसा आनी ह्याच लागीं आसलेले बिचोले आनी सांखळे हेल्थ सेंटर आहा थंयच गर्दी जायत आसता. ह्याच बरोबर लोकांक समज हांगा 24 वरांची जर समजा सोय जर मेळ्ळी जाल्यार स्थानीक लोकांक खूब बरें जातलें अशें मागणी आसा. त्याच बरोबर सरपंचांनी ही मागणी धरून दवरली आहे की जी 2,000 स्क्वेअर मिटर हांगा जी जागा आसा ती जागाचो उपयोग सरकारान पार्किंग वेवस्था करपाक, लोकांची वेवस्था करपाक, मेडिकल ट्रिटमेंट त्याचे गजाली काही वाडूंक शकतात त्यो गजाली. माझ्या सायडीक पळयता आसतले की एक डॉर्मेटरी आहा, त्याच बरोबर बायोमेट्रीक वेस्ट आहा. ही जी वेवस्था जी आहा ती वेवस्था खंय ना खंय तरी सुदारणा जावपाक जाय आनी हांगा जी जागा मेकळी पडलेली आहा तिचो उपयोग बऱ्यापैकी हेल्थाच्या ट्रिटमेंटा खातीर जावपाक जाय अशी मागणी स्थानिकांची आहा. हांगा सरपंचांनी ही मागणी धरून धरलेली आहा. ह्याच बरोबर स्थानीक आमदार जे आहा तेंच्यांनी लक्ष घातलेलें आहा. फंड जो आहा एकठांय करपाचो प्रयत्न चालू आहा. स्टुडंटा खातीर सुद्दां